Join Select Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparations for class 8 to 12. State toppers for NEET and JEE Main 2024, both produced by Select Academy. Admissions are now open for class 8 to 12 and repeaters medical batch for NEET 2025. We have study centers at Margaon, Vasco and Porvorim. ही पॉलिसी तांची 4 कोंकणीच्यो 4-5 लिपी आसात. एकूच लिपयेक तेमी मान्यताय दिल्या, रिकॉग्निशन दिला आणि 4 लिपयांक भायर उडयल्या. खंयच्या कायद्याचेर कित्याक म्हूण ताका मान्यताय दी. सो आमी मागता ते कोणे दाखोय आमकां हे परिशदेन खंयची क्रायटेरिया उजार केली ती. अदरवायज हे तुमचो हे डिसिजन सारकें ना. हे कॉन्स्टिट्यूशनाचेर आड आसा. आर्टिकल 29(1) कितें सांगता, सगळे संस्थांक सगळे कम्युनिटीक हक आसा आपल्याचो भाषा, आपल्याची लिपी आणि आपल्याची संस्कृताय सांबाळून घेवंक. आमचे रायटर जे आहा तांकां साहित्य रिकॉग्निशन मेळना. हो एक डायबॉलिक प्लॅन ऑफ द देवनागरी कॉपी टू किल द स्क्रिप्ट. अकॅडमीचे जे कितें काम आसा ते भाशे खातीर जायचे, लिपी खातीर. आमकां भास पयली, लिपी ताका एक माध्यम मात्र, बरोवंक जी भास बरपार रुपार घालूंक माध्यम मात्र. तशें आसतना भास गरजेचे आनी आमी सर्व कोंकणी मनशां आमच्या मदें काल्याक तफावत, आमच्या मदें कित्याक बरें विरोधी देवनागरी लिपीचे न्हय हे स्पश्ट समजून घेवचें. आमी देवनागरी लिपीक वा कोंकणी देवनागरी लिपींत बरोवच्याक आमचो विरोध ना, पूण कोंकणी देवनागरी लिपींत मात्र बरयचे मनशाक आमचो विरोध आसा. अखिल भारतीय परिषद जावं, कोंकणी भाषा मंडळ जावं आणि साहित्य अकादमी जावं, हे जे पडे आसा ही ओनीच चालू दवरता. जरी तर तांचो एकवट नासतना तुमी जर एकले चलयत जाल्यार भास मुद्देली आनी मरोंक ताका जाय. त्या पासत आमचो विरोध आसा. आमी आमचे कोंकणी भाशेक कशेंच मरोंक दिवचे नात. रोमी लिपी जावं, कन्नड लिपी जावं आनी सगळे 4 लिपी जावं सगळे जिवंत आसूंक जाय. कितलोय बहिष्कार घातल्यार लोक कोंकणी परिशदेक येतलेच म्हूण प्रशांत नायक उलयला. कावळ्या स्टाफान खंय गाय म्हणना आनी बहिष्काराचो कितलोय उलो मारलो तरी कोंकणी अधिवेशनाक येवपाचो लोक कमी जायना. देवनागरी कोंकणीचे अधिकृत लिपीच्या प्रश्नांत आमच्या क्रिस्ती समाजाचे जायते फुडारी वांकडें धरून घेतात म्हणून तें नांव फुडें सरलो. एक रुढीवादी उठला ताका जाप दिवंक. लेखक न्हय ताका परिशदेचो अध्यक्ष कसो विचून काडला. देवनागरी कोंकणीची अधिकृत लिपी कशी नेमून हो राजभास कायदो बदलूंक आतांचे परिस्थितींत शक्यताय ना. कोंकणी स्वतंत्र भास म्हणून मानली तेन्ना देवनागरी तिची लिपी म्हणली. 8वे अनुसूचीत कोंकणीन आस्पाव घेतलो. नॅशनल बुक ट्रस्ट कोंकणी पुस्तकां फकत देवनागरींत छापतात. प्रुडंटा खातीर सावयो डायज आनी स्वप्नील तारी.